हो माशेचो पुर्तुगेज तेंपावेलो पूल। ह्या पुला वेल्यान जड म्हालवाहू गाडयो वच्च्यो न्ही म्हूण थंयचे लोक सारके दोळ्यांत तेल घालून आसतात। 15ची फाटी आरटीओन एक अशीच ट्रॉली पुला आयल्यान आडावन धरिल्ली। आयतारा घडामोडी जावन रातची ती ट्रॉली पुला वेल्यान निमाणे गेली आनी आदींच गलगलाक आयिल्लो हो पूल सापूच आसलो। जे ऑफिसर जे बसलात तांकां म्हाका दिसता येवन सायट चेक करनासतना ताका परमिशन दिल्लें आसा आनी अशें जर ताणें परमिशन दिलें जाल्यार एक दीस ना एक दीस हो ब्रिज कॉलेप्स जावंक शकता। ह्यो ज्यो गाडी ओवरलोड आयिल्ल्यो त्यो आरटीओक डावट पडिल्ल्यान आरटीओन हांगा आडोवन दवरिल्ल्यो, पूण PWDन खंयच्या बेजिकाचेर सोडल्यो आमकां अजून म्हळ्यार कळ्ळें ना आनी आरटीओक वचून तें कळलां। खंय तरी तांचेर प्रेशर आसल्यान ताणें सोडलेशें म्हाका दिसता, कारण हे जे हायवेचेर पूल आसात ते पुर्तुगेज कालीन पूल आहात, म्हळ्यार जवळ जवळ तांकां 70 वर्सां क्रॉस जाल्यात आनी ते खंयच्याय परिस्थितीत मोडपाची तयारीन आसात। पूण PWDन कोणाच्या प्रेशराचेर सोडला हाची ताबडतोब चवकशी जावपाक जाय। पयलीं मातशी बारीक क्रॅक बी आशिल्ली ताका पुलाक, पयलीं मातशी बारीक आशिल्लें कारण खूब ओल्ड पूल तो, पूण आयज काल राती पळय जेन्ना गाडी गेली तेन्ना ताची लोखण जळ्ळें आनीक लोखण सगळें भायर पडलां सिमीट जडिल्ल्यान आनी सामकी डेंजर स्थितीन आसा। म्हजी गव्हर्मेंटा कडेन विनंती आसा की जातली बेगीन येवन तांणी इन्स्पेक्शन ताजें करचें। तांकां खबर आसलें ही ट्रेलर आसा पळय ती ह्या वाटेन व्हरपा सारकी फिजिबल ना म्हण, कित्याक रोड आसा ते नॅरो आसात, ब्रिजीस विकात, ताका लागून ते 15 दीस थंय आसली। पूण काल आमी सांजे पसून येवन उलोवन गेलात आनी ते बी सांगलें आमकां हांगा तेमी एलाव केलना, आमी परती वता म्हण। पण राती एक कसली घडामोडी घडली म्हण खबर ना, सडनली तेमकां एक ऑर्डर आयली खंय PWDंतल्यान नॅशनल हायवे डिपार्टमेंटाच्यान सावथ गोवा कडच्यान आनीक गाडी सोडपाची म्हूण सांगलें खंय एलाव करपाची आरटीओ, आनी त्या ऑर्डरीची तेमी गाडी सोडली। वेळ पडल्यार पूल सारवार करूंक खंय लोक रस्त्यार देंवतले। आयज इतली टनाची गाडी तेणी कशी सोडली म्हागेलो माश्यां जो ब्रिज आहा तेजी सरी तुटून सिमीट सकयल पडलें आनी सरी सकयल देंवला। सरी तर कितेंय फाल ताका त्या ब्रिजा जायत लोक सकयल रस्त्यार येतलो आनी म्हाका दिसता सरकार आनी हे जे PWD अधिकारी आहाय हे ताका जबाबदार आसतले। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।